पेडणे हांगा जमल्यात हेचे निमित्त आसा ते राष्ट्रीय क्रीडा दिनाचे। आयज पेडणे मतदारसंघान गोंयचो क्रीडा मंत्र्याच्या मतदारसंघान म्हणटा हांव आयज हो इव्हेंट घडटा आनी हो इव्हेंट 29 ऑगस्ट राष्ट्रीय क्रीडा दिनान ऑर्गनायज केला आनी 5 किलोमिटराची मॅरेथॉन आतां हांगासर स्टार्ट जातली। ह्या मॅरेथॉनान आमच्या पेडण्या महालांतले भुरगीं जावं ते चेडे जावं ती चेडवां आयज पार्टिसिपेट जातात मोठ्या उमेदीन मोठ्या संख्येन आनी हेचोच उपयोग तांकां तेंच्या भविश्यान जातलो। जावं ते मागीर पुलीस ट्रेनिंगाक आसतले किंवा तेंचे पर्सनॅलिटी डेव्हलपमेंटा खातीर म्हणात पर्सनल फिटनेसा खातीर म्हणात आनी हे सगळे चिंतून अंडर द लिडरशीप ऑफ श्री प्रवीण आर्लेकर जांच्या तकलेन हे सुचले की हो असो प्रोग्राम घडोवन हाडचो म्हणून आनी हो एक असो क्रीडा इव्हेंट स्पोर्ट्स इव्हेंट घडवलेल्या कारणान हांव तेंचे खूब देव बरें करूं म्हणटा। माझं नाव गौतम राऊळ आणि मी इकडे ट्रेनर म्हणून आहे। आता मागचे 15 दिवस झाले जे मुलांनी गोवा पोलीसमध्ये अप्लाय केलं होतं त्यांना आम्ही इकडे वर्कआउट देतो आहे, फिटनेस देतो आहे आणि आमचे जे सर आहेत किशोर गिनेळकर, मी तशीच राशी हळणकर मॅडम, आम्ही तिघे मिळून दररोज जे सकाळचे 6 ते 7:30 आम्ही इकडे 1.5 तास वर्कआउट चालू असतो आणि मुलांचा पण प्रतिसाद एकदम उत्तम आहे। ते दररोज उठतात आणि येतात इकडे वर्कआउट एकदम मेहनत घेतात ते आणि त्यांना पण आम्ही एकदम पॉझिटिव्ह केलेलं आहे। जे कोण मुलं ज्यांची बॉडी लँग्वेज नव्हती स्पोर्ट्समध्ये त्यांना पण आपण तयार केलेलं आहे इकडे आणि ते उत्तमरित्या पार पाडणार हे मला माहीत आहे। आणि काय जे त्यांना पण मी सांगितलेलं आहे की तुम्ही जर डाऊट ठेवलात मनात कसला पण तर ती गोष्ट तुम्हाला होणार नाही। पॉझिटिव्ह ठेवायला पाहिजे, पॉझिटिव्ह थिंकिंग असलं पाहिजे काही पण केलं तर। पेडणे तालुक्यातली ही मुलं असल्यामुळे तुम्हाला त्यांना ट्रेनिंग देते वेळी काही अडचण आली का? ट्रेनिंग देते वेळी किंवा अशा पद्धतीने त्यांची मेंटली किंवा फिजिकली ती कमी दिसत होती का? फिजिकली कमी दिसत होती आणि अडचण पण झाली। अडचण पण मला पण घरी जरा प्रॉब्लेम असतो, घरी कामं असतात तरी पण थोडं मॅनेज करून येतो आणि आमची मॅडम पण जे आहे ती पण तशीच। आणि मुलांची जी बॉडी लँग्वेज होती ती थोडी एक म्हणजे आता 50 मुलं होती त्यातली एक 10 मुलं त्यांची बॉडी लँग्वेज नव्हती की ते बघूनच कळणार की स्पोर्ट्समध्ये कधी पार्टिसिपेट झालेच नसणार तरी आपण त्यांना तयार केलेलं आहे इकडे। हांगा असो कार्यक्रम चालू असा आणि तुम्ही हांगा जी ट्रेनिंग दितात ते एकंदरीत कशा पद्धतीची ट्रेनिंग तुम्ही हांगा दिली आणि कशा पद्धतीचं डायट तांकां प्रोवाईड केलं तुम्ही? ओके, आज या ठिकाणी जो मगो पक्ष त्यांचे सर्वे प्रवीण आर्लेकर ह्यांच्या मार्गदर्शनानुसार या ठिकाणी जो हा PC कॉन्स्टेबलसाठी जो कॅम्प ठेवलेला आहे त्या कॅम्पसाठी भरघोस असा प्रतिसाद लाभलेला आहे। जवळजवळ पहिल्याच दिवशी 60 विद्यार्थ्यांनी या ठिकाणी प्रवेश केला होता। काही जण मग त्यांची हाईट वगैरे लागली नसेल म्हणून ते कटआउट झाले, परंतु आज या ठिकाणी जवळजवळ 35 ते 40 विद्यार्थी आहे। खरोखरच एक अभिमानास्पद अशी गोष्ट आहे। आम्ही या ठिकाणी 6 वाजता हा वर्कआउट सुरू करत होतो। माझ्याबरोबर माझे शिक्षक, माझे मित्र तसेच माझे विद्यार्थी गौतम राऊळ आणि विद्यार्थिनी जी चांगली धावपटू आहे ती विद्यार्थिनी राशी हळणकर तीसुद्धा होती। ह्या सर्वांच्या बरोबर हा जो कॅम्प आपण सकाळी सुरू करत होतो, सकाळी 6 वाजता सुरू करत होतो आणि 7:30 वाजता संपत होतो। या ठिकाणी त्यांना वेगवेगळ्या प्रकारचं असं ट्रेनिंग मार्गदर्शन दिलेलं आहे, त्यांना सक्षम बनवलेलं आहे। या ठिकाणी सुविधा नाही, सुविधा जराशी कमी आहे, त्यामुळे आपण त्याला मापसा जो स्पोर्ट्स संकुल आहे त्या ठिकाणी सुद्धा नेऊन जी ॲथलेटिक ट्रॅक आहे त्या ट्रॅकवरती त्यांना धावण्याचा अनुभव दिलेला आहे। लायक पेडणे आतां कितलीं वर्सां करता केन्ना स्पोर्ट्साक कोणी एनकरेजूच करूना। लायक हांवें इतलीं वर्सां 8th 10th बीन आसतना स्पोर्ट्सान पार्टिसिपेट करपाचें आसलें मात कोण केन्ना असो करना, सपोर्टूच मेळना, केन्ना कोणी फुडेंच काडूंक ना। मात आतां अशें प्लेन टायम आसा कित्याक सरांक लागून म्हाका आयज चान्स मेळ्ळो कित्याक हांगासर भुरग्यांची ट्रेनिंग घेवंक तांकां शिकोवपाक मेळ्ळें आनी हांव पर्सनली ट्रेनिंग घेता पेडणे अंडर कोच। सो म्हाका जो एक्सपिरियन्स आसा जे हांव कितें शिकलां तें ह्या भुरग्यांक दिवपाक मेळ्ळी म्हाजी नॉलेज। म्हाका खूब बरें दिसता कित्याक सराक लागून म्हाका हो चान्स मेळ्ळो। कितें एकंदरीत ह्या सगळ्या वातावरणाचेर दिसून येता? सगळ्यात पयलीं आयज 29 ऑगस्ट हो राष्ट्रीय क्रीडा दिन म्हणून जो सबंद देशभर मनयलो जाता त्या निमित्तान आयज मोगो पक्षीयच्या वतीन आमचे उमेदवार प्रवीणजी आर्लेकर सर यांच्यानी आयज ही मिनी मॅरेथॉन जी स्पर्धेचे आयोजन केल्या बद्दल
सगळ्यात पयलीं तेंचें अभिनंदन करता. आणि आयच्या दिसाचो जो अनुभव जर तुम्ही म्हटल्यार जर बरी एक एक्टिविटी आयज आमच्या ह्या पेडणे तालुक्यांत पेडण्या ह्या जाग्यार जाता. ज्या फाटल्या हेतूर जर आमी बघले जाल्यार आयच्या ह्या दिसा खरें तर स्पोर्ट्स जो दिन आमी जो ह्या मनयता सबंद देशभर, तर अशा प्रकारचे वेगवेगळ्या जाग्याचेर स्पोर्ट्स एक्टिविटीज करपाची गरज आसली. पण अशें दिसून आमकां येवंक ना. आतां आमी एक फिजिकल एज्युकेशन टीचर म्हणून जर हें जर गेले जाल्यार फक्त स्कूल लेवलाचेर जर आमचे भुरग्यांचे जे कॉम्पिटिशन चलताले तितल्या पर्यंत आमी हे वेगवेगळे कार्यक्रम घेताले. पण अशे एक वेगळे हे पास आउट जाल्ले भुरग्याचे जे वेगवेगळ्या ठिकाणी कामाक जातात, सो त्यांच्या खातीर ही एक अशा प्रकारची स्पर्धा आयोजन करप हे एक खरें कौतुकाची गोष्ट आसा. गजानन गुरुवाकर, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू. आम्ही आता 15 डेज झाले हांगा प्रोग्राम आम्ही सेलिब्रेट करतात. मॉर्निंग आम्ही 6 o'clock येतात. आमचे सर आमचे कोच आमचे एक्सरसाइज करून आमचो फिटनेस बरो वाडयतात आणि आम्ही त्यांचे ध्येय सगळे आयकून आम्ही आयज आमचो फिटनेस जाता इतलो 100% दिलेले आसा. सो थँक्यू सो मच. माझे नाव संतोष नगुवरा. आम्ही आता हांगा जाले 15 दीस आमकां आतां लेगसांक हांगा दवरलेले आहे, कॅम्प दवरलेला आहा आणि आमचे कोच येता आमकां फिटनेस वाडोवपा खातीर आमकां ट्रेनिंग दिता ती बऱ्यो भशेन आमी घेता शिकून तेंचे कडल्यान. आणि आता आमी जाता तितले आमचे कडेन जाता तितले आमी फिटनेस आमचो वाडून आमकां आतां 100% आमी तुमकां दिलेलो आहा. थँक्यू. माझे नाव रघुवीर रमाकांत च्यारी. आमकां आतां हांगासर 15 दीस जाले. आमकां गौतम सर सगळ्यांनी आमकां ट्रेन केले बरे सारके. हे कोणीच करूंक नासले इतके हातूंत बरें दिसता आतां. नाव कशें? सुकांती गावडे हांव पोस्टा. हयसर आल्लेकर सरांनी कॅम्प ऑर्गनायज केलो, सो आमकां शिकपाक मेळ्ळें. सो तेंचे हांव थँक्यू म्हणटा. आनी त्याच बरोबर सरांनी आमकां शिकयलें, ट्रेनींग केलें एक 15 दीस. सो तेंचे सुद्दां थँक्यू म्हणटा. आनी आयज मजा येयली गांवांत. माझे नाव प्रतीक्षा मंद्रेकर. ॲक्च्युली सो इतलो फिटनस नासलेलो स्टार्टींग. जेन्ना हो कॅम्प स्टार्ट केलो तेन्नासून खूब फिट जाले सगळीं जाणां. आमी ऑलमोस्ट 15 डेज आतां क्रॉस जाले आयज केला. आनी सरांनी आयज मॅरेथॉन 5 किलोमिटर ऑर्गनायज केलेली. सो आमकां खूब मजा येयली. सो हांव तांकां सगळ्यांक थँक्यू म्हणटा. माझे नाव प्रणाली प्रकाश कशालकर. हांव हे मॅरेथॉन आल्लेकर सरांनी कॅम्प केलो, बरें दिसलें करून. हांव न्यू येयल्लें, पयलीं सरांनी बी ट्रेनींग केली बरें मॅरेथॉन कॅम्पान. हांव सेकंड येयलां. पयलीं भंय दिसपाक लागलो, जावचें ना. मागीर हिम्मत धरली, जातलें. आनी सेकंड येयलें. आमी ना म्हटल्यार 15 दीस जाले भुरग्यांक आमी ट्रेनींग स्टार्ट केल्या. आनी त्या निमित्ता आयज स्पोर्ट डे आसा म्हणून आयज 5 किलोमिटर मॅरेथॉना हांवें दवरलेली आसा भुरग्यांक हिंकाक लागून. ना म्हणल्यार पेडणेचे भुरगे आमच्या कडेन 50 भुरगे ट्रेनिंगाक येता हांगासर डेली तांकां ब्रेकफास्ट एक्सरसायज जाली काय तांकां मागीर ब्रेकफास्ट आसता. ब्रेकफास्ट जाल्यान तांकां हांवें सगळे एक्टिविटी दिल्ले. आयज आमकां किशोर सरान आनी आमचो गौतम सरान आमकां खूब तेंच्यांनी हेल्प केल्लो आसा. तांकां आमी ट्रेनींग करपाक तांकां आमी हाडलेले आसा हांगा. आनी आयज हे एक्टिविटी एक्चुली खरें ह्या स्थानीक आमदारान करूंक जाय आसले. तेणी आयज काल कितेंच चिंतूंक ना अशें भुरग्यांक अशें करूंक शकता आनी अशें करूंक जाय म्हणून आयज हे एक्टिविटी तेणी करूंक जाय. कित्याक तो स्पोर्ट मिनिस्टर आसा. स्पोर्ट मिनिस्टर आसन तेजे ग्रावंड आसात हांगासर. ते ग्रावंड तेज्यान फुकट पासून घेवन गव्हर्मेंटा कडसून तेणी ह्या भुरग्यांक ट्रेनींग दिवन आयज PCचे हांगासर कितले पोस्ट काडलेले आहा. मिनिमम आनी मॅक्झिमम आमचे पेडणेकार आसता हांगासर ह्या पोस्टान, मिनिमम आनी मॅक्झिमम. जाल्यार हेंका लागून हेणी कितेंच एक्टिविटी कांय करूंक ना हांगासर. आनी तेजो विचारूय केन्ना असो येवचो ना अशें करचें म्हणून. तेका लागून हांव त्यो एक्टिविटी करून दाखयता. जे पळय करिना पळय ते म्हाजे तशें आसता विचार, कितें जे हांगा जायना पळय ते करून दाखोवप आनी हांव करून दाखयता आनी हेज्या फुडें हांव करून दाखयतलो. अशेंच म्हाका समज साथ दीत आनी हांव फुडें निवडून येयलो हांगासरलो पेडणेचो आमदार जालो जाल्यार हांव यंग युथाक घेवन फुडें वयतलो आनी भुरग्यांक जाता तितली एक्टिविटी हांगासर भुरग्यांक हांव दितलो. स्पोर्ट्स हो आमच्या हांगासरलो पेडण्याचो सगळ्यान भुरगे यंग यूथ हांगासर खुबशे आहा. आनी हे स्पोर्ट एक्टिविटी हांवें हांगा स्टार्ट केल्ल्यो जेन्ना हांव 1.5 वर्सां पयलीं हांगा येयल्लो तेन्ना हांवें ना म्हटल्यार हांवें क्रिकेट म्हणूं नाका, फुटबॉल म्हणूं नाका, सगळे टुर्नामेंट हांवें स्टार्ट केले. हांवें स्पॉन्सर केले तांकां. कितें तेंच्यांनी हांगासर केन्नाच अशें स्पोर्ट्स स्टार्ट पळोवंक नासलेले आख्खे पेडणेकारांनी.
कितें आयज हांगा स्पोर्ट्स हांगासर घडटात ते हेज्या फुडें हांव घडोवन दाखयतलो, म्हाजी इतली हें आहा.